सर आयची गेम कशी जाली? ग्राउंड मातशें हार्ड म्हळ्यार हेवी आहलो भुरगे मातशे टायर्ड दिसताले आमगेले सगळे फूल स्ट्रेंथ तेंगले आसूना दिसत म्हाका थोडे प्लेयर उणे बट गेम जाल्या बट तितू व्हड प्रोफेशनलिजम आसूना गेमाचे खेळटे ते प्रमाणे डेव्हलेशन चलताय ते प्रमाणे हे ग्राउंडाचे म्हळ्यार बरी जावपाक जाय आपल्याला सो तितू व्हड प्रोफेशनलिजम आसूना टाचीज आनी तेंगे पासीस समवे दे वर लॅकिंग. सर पेनाल्टी जाली तेन्ना तुका कशें दिसलें तुवें काडली तेन्ना? ऑल अबाउट मायंड गेम्स. तो भुरगो येयलो तो ज्युनियर सो तेका मातशें मायंड गेम खेळ्ळो आनी तेणें गेव अप केलें तो लास्ट मिनट देखून तेका मातशें मुगे हितून दवरलो मिन्स म्हाका जाय तेशें करून मारूंक लायलें तेका बॉडी हांवें उडयली तरी म्हाका दिसलो असो तो मदें दवरता असो सो तितलें आनी कांय ना. सर दुसऱ्या भुरग्यांक मेसेज कितें सांगली? मेसेज कांय ना हार्डवर्क आनी कमिटमेंट डेडिकेशन आमगे आतां स्ट्रायकर खेळटाले दोग जाण बट हांवें 3-4 बॉल मारले तेंकां बट एकूय बॉल तेणें गेल्ला म्हणजे मातशें तेणें ते बॉल घेवन तेणें कन्वर्ट करूंक जाय आसलो तसो बॉल ते सो डेडिकेशन ना हार्डवर्क ना कमिटमेंट ना सगळें मेळटा पेरंट्सांक वचून सो फायनली कितें जाता जायते मेळ्ळो म्हणटो बोर घेवपा तितू हें आसना सो एकूय हें म्हाका दिसता भुरग्यांनी जाता तितू हार्डवर्क करूंक जाय कमिटेड आसूंक जाय आनी डेडिकेटेड आनी काय थँक्यू सर.